दोन बुताच्या इतिहासावेले वाचप. पावलून पिसिडेचे आंतोकेन पावतोच जुदेवांच्या देवस्थानान उबो रावन म्हणलें, म्हज्या भाव भयणीनो, आब्राहामाच्या कुडयेच्या पुता दुवानो आनी तुमचे मदें देवाक भेटयल्यानो. हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुसलेमाच्या लोकान आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक वळखनासतना न्हय म्हूण संवसाराच्या संवसारा वाचतात ती प्रवाद्यांची उतरां समजोनान ताचेर मरणाचें फर्मोण मारलें आनी ती घडोवन येयशीं केली. ताका जिवेशी मारूंक तांकां कसलेंच कारण मेळूंक ना. तरी ताचेर मरणाचें फर्मोण मारूंक ताणें पिलाता कडेन मागलें. ताचे विशीं बरयलोलें आसलें तितलें छाती पावयल्या उपरांत तांणी ताका खुर्सावेलो देंवयलो आनी एके समाधींत निकिपिलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी गालिलियांत थावन आपणा बरोबर जेरुसल्याक गेल्ले तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो. आनी पोरचे मुखार हे आजून ताचे साक्षी. ज्यो देवान आमच्या पुर्वजांक भासावण्यो केल्ल्यो त्यो आमातां तांच्या भुरग्यां थंय जेजूक पुनर्जिवंत करून ताणें पाळल्यो म्हूण आनी तुमकां परगट करता. खरेंच दुसऱ्या स्तोत्रांत अशें बरयलोलें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. देवाचें उतर हें. देवाचे बोड उपकार. आयकले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगडटलो. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. शेकान शेक सगली प्रितूम तुजे आदीन करतलो. लोखंडाचे बेटकाटायन तूं तांची पदवी मोडटलोय. कुमाराचे मडक्या भाशेन तांची पूड करतलोय. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. आतां राजानो, समजून घेयात. संवसाराच्या राजकारभाऱ्यानो, चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात, ताचे भें धरात आनी थरथरून ताका पांयां पडात. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. उद्गार. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. जुवांव परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुमची काळजां उचाबळ जावंक दिव नाकात. देवाचेर विश्वास दवरात, तसोच म्हजेरय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत रावंक पुष्कळ स्वातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार
हांव तुमकां स्वाद तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो, आनी वचून तुमकां स्वाद तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो, अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात, आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणात. तोमासान ताका म्हणलें, सोम्या, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणो जातलें? जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुमची काळजां उचांबळ जावंक दिव नाकात. नियाळाक आदार. आमचो कोणूय मोगाचो दुयेंत पडलो वो कोश्ट भोगता तेन्ना आमची मनां उचांबळ जातात. आमच्या चिंतनाक शीम मेर आसना आनी त्या उदृश्टाक लागून आमी देवाक शिणटाव. असल्या वेळार जेन्ना आमी ओदीक जेजूक चिटकून रावंक जाय आसलीं तेन्ना आमकां मागणें करूंक पर्यान मन जायना. वो मागणें करून करून देव आमचें आयकना कशें दिसता. जेजू आमकां आपलो कितलो धीर दिता आनी म्हणटा, तुमची काळजां उंचाबळ जावंक दिव नाकात. असले उदृश्ट येवन हांव तुमच्या सांगाता आसा. हांव तुमकां सोडचो ना. तुमी आपल्या मोगाची आपूण बापा शोरशीं वेता आनी तुमकां स्वाद तयार करता आनी परत येवन तुमकां व्हरतलो, अशें तुमी सगळीं आपल्या मोगाची आपल्या बरोबर आसतलीं. आमकां देवान सगळ्यांक आपल्या मोगान रचल्यांत. तो आपूण आमचें जिवीत चलयता आनी ताका हें करूंक सगळो हक आसा. आमच्या जिवितांत बापाचे सगळे येवजणेक आमचो होयकार दिवंक फावो. आमच्या जिविताचें पूर्ण समर्पण जावंक फावो. तेन्नाच आमी जेजू सांगाता आसूंक पावतले. तर कसलेय संदर्भांत जेन्ना आमी कश्टांव वा भियेतांव तेन्ना खुर्सार मारलेल्या जेजूचो उगडास करून आव्हानाक फुडो करुया. तर आयज आमचो थारा जावन दी सगळे परिस्थितींत, कश्टांत आनी आव्हानांत फुडो करूंक जेजूक आमी समर्पण करुया.